फुल्ला चंदाई आमका मंत्रमुग्ध करता जाल्यार केलव फूल कळ असत दकोनूची मस्त आकर्षित करता. नमस्कारू, हा वंदना कामत विश्व कोंकणी लाइव स्ट्रीमिंग स्टुडिओ दकोनू कोंकणी कळो म्हणलेले ह्या कार्यक्रमाक मास्टर सार्थक शेणे हांका स्वागत करता. सर्वांके मिगेल नमस्कार. सार्थक शेणे हागेले एक किरू परिचय दिवका म्हण जाल्यारी चिके कष्ट म्हणत इता म्हळ्यारी कंचांतू आस म्हणल्या पश्चेड कंचांतू ना म्हणची सुलभ म्हळ्यारी प्रत्येक फील्डांतू प्रत्येक क्षेत्रांतू भागवहिसूचे हांगेले एक पद्धती म्हण जाला की म्हळ्यारी प्रत्येक टॅलेंट आस हांगेलांतू ಸ್ವಲ್ಪ सांगची म्हण जाल्यारी कर्नाटक सरकार आणि महिळा ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆದಕೊನು असाधारण प्रतिभे पुरस्कार मेळ्ळा हांका आणि चलनचित्र रंगांतू 25 अपशी चड अंतू अभिनय केला. कराटेंतू ब्लॅक बेल्ट, यक्षगान कलाविद जावनु, आकाशवाणी आर्टिस्ट जावनु, नाटक, छद्मवेश स्पर्धे, स्विमिंग, त्यानंतर मॅथ्स ऑलिम्पियाडा गोल्ड मेडल, शिक्षांतू भारी बुद्धोन जावनु, एव्हरी इयर 90% अपशी चड मार्क्स काणू. एक म्हणत म्हळ्यारी अपरूप रत्न म्हणून म्हणत हांका सार्थक शेणे. सो हांगेला मस्त पुरे उलोचस जस्ट एक 14 वर्षा प्राय 9वा क्लास कॅनरा उर्वा स्कूल आणि गुरुप्रसाद शेणे आणि साक्षी शेणे हांगेल सुपुत्र. सो एक किरू परिचय तुमका दिला जाल्यार सगळे एपिसोडांतू तुमका हांगेले हानी कितली कष्ट पावन या पर टॅलेंट मेंटेन करताची कशी प्रॅक्टिस करताची म्हळ्यार कळून घेवया या सार्थक शेणेला निमगुया. सो सार्थक एक सना चाललो इतली पुरा टॅलेंट करतस प्रॅक्टिस करतस म्हण जाल्यार फर्स्ट एक क्वेश्चन येवचे म्हण जाल्यार आजचे एक 24 घंटे टाइम आणतो तू कशी मॅनेज करता. एक होमवर्क असता, प्रॅक्टिस असता, फिल्म करतस म्हळ्यार शूटिंग असता. सो ते कशी मॅनेज करतो. फर्स्ट ऑफ ऑल एज्युकेशन इम्पॉर्टंट नव तकाची होमवर्का विषय उलोच म्हणारी होमवर्क आमकां स्कुलान दिल्यार हांव स्कुलान तू कंप्लीट करता. नेचर मिगेल अम्मा टीचर म्हाका अम्मा घरान तू हेल्प करता. मागीर यक्षगाना क्लास वारान 3 दिवस असता हांव 3 दिवस वता. कराटे क्लास वारान 3 दिवस असता जाल्यार हांव 1 दिवस वता कराटे क्लासाक. आणि उशू क्लास म्हणून हांव आतां जॉइन जालें रिसेंटली त्या वारा 1 दिवस वता. आणि विंगड दिवस पुरा आतां तितलें काय वाजिना हांव एक्झाम लागीं आसतना अम्माय शिकयता हांव वाजीत स्वल्प. सो लायक ग्रास्पिंग पावर आशिल्ली म्हणजे मोस्टली उडगास आसतले. सो मेमरी सो ते मेमरी पावर कशी आयला त्या मेमरी येवका जाल्यार लायक नीद बुक मिगेल अम्मा ना घरान तू लायक अशी केला टाइम 8 वर्ष कंपल्सरी न्हिदो का 8 वर्ष पशी उणी न्हिदोचे ना चड न्हिदो येता तशी त्यावे इम्पॉर्टंट ताजे निमित्त मेमोरी पावर चड जाता आणि फुल डे आमी ऍक्टिव्ह आशित न्हिदा निमित्त. तशीच स्विमिंगान तू मस्त सांग प्रेयर दोकोन जॉइन जाला म्हणून म्हणलेले. सो ते तू उडगासस की तुका ताजी एक एक्सपिरियन्स कसले सांगची म्हण जाल्यार वय हांव स्विमिंग स्टार्ट केलेला सुरवेत 3 वर्स असताना म्हाका बदगत नाशिल्लें तेन्ना कसल म्हणून मी आना म्हणत आशिल्ली हांव सुरवे 1 वार मस्त रडला स्विमिंग उदका देवतना. हांव 5th स्टँडर्ड तारी स्विमिंग प्रॅक्टिस केला. म्हाका नियरली डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेटान 23 पशी चड मेडल मेळ्ळा. जाल्यार आतां 5th स्टँडर्ड म्हाका एक घडी आयला पुरा म्हळ्यार फील्ड म्हाका बॅलन्स करूं जाय न्ही. स्टडीज कराटे स्विमिंग यक्षगान शूटिंग पुरा म्हाका बॅलन्स करूं जाय न्ही. आपण म्हणल्यार खंयचे जो एक चूज करे म्हणून त्या एक घडी कराटे आनी स्विमिंग मिगेल इम्पॉर्टंट आशिल्लें मेन आशिल्लें. ताकाची मन नाखील म्हणा तू हांव स्विमिंग सोडला जाल्यार हांव आतां स्विमिंग मस्त प्रॅक्टिस करता. वारा 1 वळा की महिना 2-3 वळा हांव स्विमिंग वचून त्या फिटनेसा खातीर उदकास वचना न्हू ताका स्विमिंग प्रॅक्टिस करता. आणि स्विमिंगा निमित्त म्हाका मस्त बेनिफिट्स मेळ्ळा. म्हाका उदकान तू हांव नियरली डेली हांव 4 आवर स्पेंड करता आशिल्लो. तशी मिगेला ब्रीदिंग पावर आणि म्हाका पुढे सैती पुरा मस्त जाता आशिल्ला. त्या पुरा म्हाका सो इम्युनिटी पावर चड जाला. ओके ओके. सो तशीच यक्षगानाचे इंटरेस्ट म्हणजे आता एक मस्त युनिक म्हण येते एक विषय पुरा चलडवालांत आसा ना यक्षगानाचे इंटरेस्ट कशें येयलें स्टार्टिंग.
यक्षगाना के मिगेल पेरेंट्स आने मक सुरवे गलला मागीर मक इंटरेस्टेड बिल्ड जावचो सुर जलला मिगेल सुरवे गुरु यक्षगानाच्या रवी अलेवराय सर यक्षगानांत दोन्ही शैली असता तेंकुतिट्टू आणि बडगतिट्टू हांव शिकचे तेंकुतिट्टू शैली त्या मंगळूरांतू मस्त प्रसिद्ध हांव नियरली 300 पशी चड यक्षगाना शो दिला 100 पशी चड तालमद्दळ केला आणि 3 जोडाटा म्हळ्यार एक स्टेज 3 पशी चड रंगस्थळ घालनो एक प्रसंगानांच्या त्या पे हांव केला आणि आता हांव नागब्रह्म कलावृंदादकून यक्षगान शिकतस आणि वेसू करतस जीत कुळाल सराला दकून शिकतस आता हांव मागीर आता हांव मस्त वेश केला देवेंद्र मस्त मुख्य वेश केला आणि यक्षगानाचे बेनिफिट्स कसन म्हळ्यार यक्षगान डायलॉग्स आमी उलयताना ताची निमित्ती मिगेला वोकॅब्युलरी लायक जाला आणि उच्चार पुरा स्पष्ट जाला आणि यक्षगान किरीट पुरे जल्लक मस्त जड असता वय मस्त जड असते यक्षगान किरीट बॅक स्टेज असताना आम्ही यक्षगान घालताना किरीट घालताना मस्त जड फील जाता जला एक वेळा हांव रंगस्थळ एंटर जाल्लोवा म्हाका मागीर ताचे बोधून हांव किरीट घाला की ना हांव पात्रांतू तितलो मग्न जावन आसता आणि डायलॉगा निमित्ती डायलॉग शिकचे निमित्ती म्हाका स्कुलाक हेल्प जाता ताचे निमित्ती मिगेल कॉन्सन्ट्रेशन पावर चड जाला त्या म्हाका एक्सपिरियन्स जाला ओके सो ते सनाज ऍक्ट आमगेल वीक्षका कतिरी आमगेल कतिरी कोण दाखयतवा हांव कन्नडांत करता एक ರಕ್ಷಸಾಲ ಜಿಯ ಧರೆ ಧನುಜರು ನಮ್ಮೀ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಳಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೀರಾದಿ ವೀರರಾದ ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲನಾಲಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ. अनेक एक सण पार्श्वकाಲ आणि मालिनी शाप दिवच ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಉರಿ ಉರಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಪೋಭಂಗವಾಯಿತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ನಾನು ಹುಡುಕಲಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನಂತೆ. ಓಹೋ, ಯಾರು? ಮಾಲಿನಿಯೇ, ದಿತಿದೇವಿಯ ಮಗಳು ಮಹಿಷಿ ರೂಪಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆ ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಮುನಿಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ. ಇವಳ ಮಗಳು ಮಹಿಷನೇ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಮಹಿಷನೇ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಮಹಿಷನೇ ಹುಟ್ಟಲಿ. ಈ ಶಾಪ 3 ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಾಹ ಆಗದೇ ಹೋಗಲಿ, ಆಗದೇ ಹೋಗಲಿ, ಆಗದೇ ಹೋಗಲಿ. एक नमुनो हांगा का नीट जजमेंट आवळा तशी नमुन्याचे परफॉर्मन्स ते वॉइस मॉड्युलेशन पुरा तुमका ते अंतूची शिकयताची यक्षगान अंतू शिकयताची. आम्ही ध्वनी घालनू डायलॉग सांगिल्लरी आमगेला वॉइस लायक जाता आणि म्हळ्यार डायलॉग पुरा लायक वे आम्ही सांगेता. आणि यक्षगानांतू हांव विंगड जन पुरा मेकअप आर्टिस्ट आपोवन यक्षगान मेकअप करेताची. जाल्यार हांव मेकअप शिकला, आमगे ट्रुपात आनी पुरे जन यक्षगान मेकअप शिकलेची तांणी करताची. सो तुची कोण घेता? हांव बण्ण करून घेता म्हाका. सो अंतू ते उडगास दवरच कशी प्रसंग पुरे आता मस्त प्रॅक्टिस जाऊ का की हाका एक वेळा त्या प्रसंग केला प्रॅक्टिस जाऊ का खंयचे विषय आता कोरका जाल्यार प्रॅक्टिस मस्त इम्पॉर्टंट. प्रॅक्टिस जाऊ का प्रसंगा विषय उलट जाल्यार एक वेळा प्रसंग केला पुरो त्या म्हाका मागीर उडगास आसता. यक्षगाना निमित्ती वय म्हाका मस्त म्हाका खाली महाभारत आनी रामायणा विषय गोतशिल सिरियल पळोवन. यक्षगाना निमित्ती म्हाका मस्त देवी महात्मे खंयचे खंयचे की प्रसंग म्हाका गोतनाशील विषय पुरो ताजे निमित्ती कळला. सो तशी मागीर आता यक्षगान एक फील्ड म्हणत वय तशीच ऍक्टिंग तू इंटरेस्ट कशें येयलें? ऍक्टिंग सांगचे जाल्यार सुरवेक ऍक्टिंग बेस स्टार्ट जाला ड्रामा निमित्ती. मिगेल अम्मान म्हाका फर्स्ट स्टँडर्ड रेजेंतू समर कॅम्प जॉइन करेलेला प्रकाश मामाला साधना बळागांतू. तांगेल ते नाटक टीम सेट जावन आशिल्ला विंद्रा पील म्हणून कोंकणी नाटक. प्रकाश मामाना मिगेल कतिरी 2 एक्स्ट्रा रोल ऍड करून म्हाका त्या नाटकांत जॉइन केलेला. तेन्ना म्हाका मिगेल ऍक्टिंग स्किल कळला. मागीर त्यांची नाटक कन्नडान जाताना विंद्रा पील म्हणून नाव तंतू हा विंद्रा पील मुख्य पात्र केलेला. नियरली 26 त्या शोज दिला आम्ही ऑल ओव्हर इंडिया. कर्नाटक सोडून आम्ही चेन्नई आणि अहमदाबाद अंतू त्याच्या शो दिला. थंय मागीर त्या सोनू स्वप्न सारस्वत नाटकांतूय हांव एक सना रोल केला.
मागीर मोबाईल म्हळ्यार एक कन्नड नाटक त्या एक कॉन्सेप्ट जनाक लेसन दिवचे एक नाटक तांतू कसन म्हळ्यार हांव मोबायला मस्त एडिक्ट जावन ताजे सायड इफेक्ट्स तू हांव मिगेल अन्नाक मर्डर करचे त्या एक लेसन दिवचे आणि खंडित हे एक मोबाईल म्हळ्यार नाटकात ऑनलाईन मेळटा की आमकां पळोवची तशी हय तुमकां युट्यूबान तू मेळटा सो एक मोबायलान तू मग्न जावन कितली वायट जाता ब्रेन आणि आमगेल थॉट प्रोसेसाक म्हणून एक असं काही नाटक खंडित पळयाची मागीर कॉमेडी प्रीमियर लीग सीझन 3 तू हांव 3 एपिसोड्स केला त्यावे तुमकां युट्यूबा पळोवचे मेळटा मागीर दोन गडी हसून काडी म्हणून रियालिटी शो कॉमेडी आमची गलच त्या तांत हांव यंगेस्ट फायनलिस्ट जावन आशिल्लो मागीर कुसाल द उसाल म्हणून एक तुळू रियालिटी शो तांतो हांव क्वार्टर फायनल तारी गेला स्टँड अप कॉमेडी शो त्याच्यात तरी आता फिल्मा विषयी येऊच जाल्यार हांव म्हाका प्रकाश माम आशिल्लो न्हू तांणी म्हाका सुरवे ऑडिशन वेलाला कशी म्हणारे रमेश कामत माम म्हणून एक डायरेक्टर आशिल्लीची तांणी बँगलोर दाखवून मंगळूर येवन ऑडिशन घेत आशिल्ले ताका त्यांनी प्रकाश मामा कॉन्टॅक्ट करून तांणी सांगला तुमगेल ट्रुपा बघा वायकला तुमगेला ग्रुपाक या ऑडिशनाक गेम न्यायची तांतो हांव कोणेजो 3 लीड रोलाक सिलेक्ट करता म्हणून तशी प्रकाश मामान म्हाका ऑडिशन लायक व्हरून हांव तांन सिलेक्ट जालो त्या मुवीचें नांव आ वै जा आसा त्या कोंकणी मुवी तंतू आ म्हळ्यार आध्यात्मिक वा म्हळ्यार वैज्ञानिक जा म्हळ्यार जात्यातीत सा म्हळ्यार सामाजिक म्हळ्यार हांव तंतू आध्यात्मिक रोल ऍक्ट केलेला विवेक म्हणून त्या मस्त हिट जाला ताका मस्त अवॉर्ड्स मेळ्ळा अनेक तंगेले मूवी अप्सरा कोंडा आणि अप्सरादार ते दोन्ही कन्नड आणि कोंकणींत रमेश मामाले मूवी तांते हांव ऍक्ट केला ताकाय मस्त फिल्म फेस्टिवला सिलेक्ट जावन ताकाय मस्त अवॉर्ड मेळ्ळा मागीर हांव तुळू फिल्मा विशयी उलोवच जाल्यार हांव फर्स्ट फिल्म हांवें जस्ट ऑडिशनाक सिलेक्ट जावचे पिरियडांत म्हाका आनीक फिल्म शूटिंग मेळ्ळा ताजी नांव दबक दबायसा म्हणून त्या मिगेल फर्स्ट मूवी दबक दबायसा राईट बोक्का लेफ्ट मेलोब्बा मायावी अप्पे टीचर उमिल माय नेम इज अण्णप्प मागीर आत्ता रिसेंटली रिलीज जाला टू अँड मी आणि इंग्लिश एंकले बर्पुजी ब्रो म्हळ्यार तुळू तांतो हांव हिरो चाइल्डहूड रोल केला त्या आनी रिलीज जावचे सो टू अँड मी तुमकां V4 स्ट्रीमांत रिलीज जाला 3 to 4 months फुडें तुमी युट्यूबार सर्च केल्यार तुमकां टू अँड मी मुवी मेळटा हांव तांत हिरो चाइल्डहूड केला आनी कन्नडा फिल्मा विशयी उलोवच जाल्यार हांव गिरमिट त्या एक मिगेल फिल्म करियराचे एक इम्पॉर्टंट मुवी म्हणून सांगीत तांतो पुरो चेडूची मागीर तांतो हांव मोबायल मादा म्हणून एक 35 years कॅरेक्टर प्ले केला म्हाका वॉयस दिलेला कॉमेडी खिलाडीच्या KR पेटे त्यांनी शिवराज KR पेटे त्यांनी पुरो जन गोतशो पुरो तांतो वय म्हाका मस्त पॉप्युलॅरिटी मेळ्ळा मागीर मेलोब्बा मायावीन तुवें हांव ऍक्ट केला मागीर लिडरांत ऍक्ट केला गंधद कुडी म्हणून चिल्ड्रन्स मुवीन तांती हांव मुख्य पात्र केला मागीर अप्सरा कोंडा तांच्या अप्सरादाराच्या कोंकणी वर्जन तांती ऍक्ट केला हांवें ओके सो तुमकां इश्ट जावचे कसं जालें कॉमेडी करच्या की सिरियस म्हळ्यार आतां कॉमेडीचे मस्त पुरो रियालिटी शोज ते केले म्हणल्यार आतां जे स्क्रिप्ट आनी पुरो कशी रेडी करचे प्रॅक्टीस कशी करचे स्क्रिप्ट मोस्ट मिगेल अम्मा बरयता मिगेल अम्मा तांतू पुरो जीनियस आनी ಕೆಲವು ತುಳುನ್ तू बरयलेला मिगेल मम्मान पुरो ಕೆಲವು बरोवन दिताची ते हांव कन्नडांतू कन्वर्ट करून ಕೆಲವು फिल्म इंडस्ट्री तांणी पुरो ಕೆಲವು ಒಳ कंची लायक जावचे कॉमेडी की सिरियस एंग्री टाइप्स म्हाका एंग्री टाइप म्हाका पर्सनली एंग्री टाइप इश्ट जावचे जनरली कॉमेडी वे म्हाका इश्ट एक नंबराचे कोण फेवरेट एक्टर म्हणून इन्स्पिरेशन फेवरेट एक्टर स्टँड अप कॉमेडी तर म्हाका कपिल शर्मा इश्ट मागीर पुनीत राजकुमार आनी सुदीप सर म्हाका बेस्ट इश्ट मस्त इश्ट ओके तशीची रेडिओ आकाशवाणी हाचेरी मस्त एक आर्टिस्ट जावन रोल आशिल्ले सो ताजे विशयार कसो जालें आमगेला शेअर करता हाजी ताजे विषय उलोवच जाल्यार सुरवे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला स्मिता प्रभुमाय तुम पुरो जन गोतशो पुरो तांणी पोयट आनी रायटर वय तांगेल खिलखिलो प्रोग्रामांतू हांव तांणी बरयलेला कवन हांव वाचन केलेला मागीर आकाशवाणी जुवेनल पॅनल ड्रामा सिलेक्शन इंटरव्यूवांतू हांव इंटरव्यू दिवन तांती सिलेक्ट जालो त्या खातीर मिगेल आकाशवाणी म्हाका ड्रामा ऑपॉर्च्युनिटीज मेळून सुरू जाला
किन्नरी मळली फस्ट मिगेल्त ड्रामा किन्नरी मळली ड्रामा अंतु हाव राम मळले क्यारेक्टर केलला मगिरी केटी गट्टी तनी बरेलला कादंबरी ತಂತು ಕೆಂಪು ಕಳವೆ ಧಾರಾವಾಹಿಂತು ಹಾವ್ ಚಿಕ್ಕ ಬೂದ ಮೊಣಕೆಲಲ್ಲ ಮಗಿರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕ ಮಗಿರ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ತಾಯಕ ಮುಕ್ತಿ ಮಳಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಜಲ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೂ ತಂತು ಹಾವ್ ಬರ್ನಾಲ್ಡ್ ಮಣಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಗಿರಿ ದೀಪಾವಳಿನ ಜಲಲ ದೀಪಾವಳಿನ ತೇಕ ಡ್ರಾಮಾ ಜಲಲ ನಾಟಕ ಸನಜಿ ತೀಗ್ ಜನಲ ತಂತು ಹಾವ ವಾಮನ ಮಣು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಲ್ಲ ತಂತು ಕಸಲ कृष्ण मोहन सरनी शरबेंद्र स्वामी लोटू मक्केक फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी मिळाला तीग जन मात्र त्या एक मक्केक प्रौढ आणि खुशीच मुमेंट मगिरी आकाशवाणी तुम्ही इंटरव्यू वय झाला आणि सारंग रेडिओ अंती हाव या केला ओके सो मस्त पुरा केलेला असा तर ताजी सल पिक्चर्स ओट्टू केलेला असा आम्ही त्या पोळ्या ओके सो ताजोटूची तू ते एक्सप्लेन कर आमका कसं म्हणू या काशीमठ संस्थान वेलफेअर फंड आणि व्यंकटरमण टेंपल उडुपी तंगेल सहयोग अंतू मक्का स्वामील हत्तांतू सन्मान जलाला एक वेळू या मिगेल फिल्माच डायरेक्टर रमेश कामत माम हन्नीची हन्नी मक्का 2 फिल्म अंतू ऑपॉर्च्युनिटी दिला हन्नी मस्त एनकरेज करता आणि मस्त सपोर्टिव्ह पर्सन हन्नी या एक श्रीदेवी महात्म्य सुपार्श्वक मळल पात्र आता डायलॉग म्हणली तर मालिनी आणि सुपार्श्वकाला एक या सीन तंतु सुपार्श्वकाला गोप अंतु मालिनी शाप दिवच्या या धूम्राक्ष मळला क्यारेक्टर या देवी लोटू शुंबाल कती हाव देवी का या हाडू वच्चा जला हाव मरतते ओके या मिगेला फर्स्ट एमसी प्रोग्राम होड अंतु या करावळी लिटल चॅम्प्स म्हणू फोरम पिझ्झा मॉल आणि जलाल प्रोग्राम या फर्स्ट होड एमसी केलेला या अमृत प्रकाशन मळल न्यूज पेपर अंत आर्टिकल आयलेला या एन्ना मूवीच्या स्टिल सीन्स ओके या मिगे लास्ट दशावतार हाव कृष्ण वेश केलेला या मिगेल कराटे इंटरडोज होतो मक्का सेकंड मेलेला 2 वर्ष पुढे हन्नी कासरगोड अशोक कुमार मॅम हन्नी मक्का मस्त सपोर्ट केला या नीरे मळले या कुडला नमदूर मळला एक बॅनर त्याची लॉन्च ओके या उशू मळला स्पोर्ट मळलवरी हंत स्टेट लेवल ब्रॉन्झ या कराटे अंतु मक्का रिपब्लिक डे अंतु इंडिपेंडेंस डे अंतु मक्का गोल्ड आणि सिल्वर मिळाला या एन्नाच्या डबिंग सीन्स ओके या अप्पे टीचर मळाला फिल्म अंतु या फिल्माच बॅक पोस्टर या वीरमणी काळाग म्हणू प्रसंग अंतु हा ईश्वर कॅरेक्टर केलेला या मिगेल पूरा अचीवमेंट्स 5 वर्ष फुल्ला अवॉर्ड स्विमिंग आज पूरा अचीवमेंट्स या आता काणी रिसेंटली या एक फर्स्ट टाइम होड किरीटावेश केलेला या शकुंतळ मायलोटो हंतो रेडिओ अंतु किन्नरी अंतु आकाशवाणी ना वय या गिरमिट त्या मोबाईल मादा म्हणून कॅरेक्टर मग त्यांनी शिवराज केअरपेटे आणि या रवी बसूर तुम पुरा जन गोतशपुर केजीएफ फिल्माचा म्युझिक डायरेक्टर त्यांनी 2 गडी हसून काढी यांची या हंताव सिलेक्ट झालं फायनलिस्ट तारी या जीएसबी कोडीत कला त्यांनी मग हॉनर केलेला या नवरात्री त्यांना मग प्रोग्राम अंत एमसीचे ऑपॉर्च्युनिटी या मिगेल फेवरेट डान्स या गणपती डान्स मोस्ट ऑफ द टाइम यांची करचाव मग इष्ट या फॅमिली मिगेल आनु आणि अनमा दे आर बोथ मिगेल बॅकबोन म्हणा त्यांनीच या संगम फ्रेंड्स कोडिकल त्यांनी मग तंगल मिगेल नेबर्स ची फर्स्ट टाइम हा एलकेजी असताना मग सन्मान देऊन त्यांनी मग प्रोत्साह केलेला या फोटोग्राफर असोसिएशन त्यांनी मग हॉनर केलेला या जीएसबी सभा त्यांनी मग हॉनर केलेला या मिगेल यक्षगानाच्या सानस्तनाचे एक वेश या विजयवाणी तैलेला मिगेला सानस्तना आर्टिकल आयलेला या कॉमेडी प्रीमियर लीग सीजन 2 आचे एक एपिसोड या उडपीच्या स्वामीला हत्तांत मग एक मिळाला एक पुरस्कार या कॉमेडी प्रीमियर लीग आच्या आमगेल स्कूल टीमाचे प्रोग्राम
या इंग्लिश एंकले बरपुजी मो एक तज मूवीचे स्टील त्यांना शूटिंग शूटिंग जाताना या जीपीएल अंतू मक्का हॉनर केलेला वेदव्यास कामात मामाना आणि मग तंतू या ऍक्टिंग करूक ऑपॉर्च्युनिटी या फोरम पिझ्झा अंतू जलाला सुपर डॅड कॉन्टेस्ट मक्का मिगेलांनी अन्ना लोट हांव खंयचे जो प्रोग्राम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट केला अन्ना लोट म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळाला या धूमराक्ष म्हणाल कॅरेक्टर हक्क मेकअप हांवें केलेला ओके मस्त नीट झाला या मिगेला रवियले उराय सर ಒಟ್ಟು मक्का फर्स्ट टाइम कृष्ण बलराम करूक मक्के या मेळाला अवकाश मेळाला या कराटे नॅशनल लेवल ओपन कराटे मला पूरा कराटे स्टाईल आता ಒಟ್ಟು या कॉम्पिटिशन करचा हंत मग गोल्ड मेडल मेळाला या लिटल प्रिन्स 2017 ಅಂತ हांव फर्स्ट रनर अप झालेलो या पन्ना कृष्ण 5 महिने असताना या पन्ना कृष्ण मग अंत फर्स्ट प्राइज मेळाला मागीर हांव मिगेल कृष्ण वेश जर्नी स्टार्ट झालेला या कॉस्ट्यूम कॉटेज मॉडल जावन आशिल्लो 2 वर्स तारी या ताजे एक फोटो या म्हाका बदा उडकासना या अम्मान कळला या 2012 प्रिन्स ऑफ मंगळूर म्हाका टायटल मेळाला ओके या वागावेस मधुर कोंकणी प्रोग्राम ಅಂತ वागावेस प्रोग्राम दिलेला यांच मागिरी यांची वागावेसू हाव मस्त कडे प्रोग्राम दिला टीमा ಒಟ್ಟು या मोबाईल नाटक त्या एडिक्शन जावन मोबाईल वय आणि त्या साइड इफेक्ट जावन हांव अन्ना मारनो हांव जेला त्या कॉन्सेप्ट गिविंग आणि अप्सरा कोंडाचे डब्बेंग टाइम आणि या सेलिब्रिटी फॅशनचो देशी वोकाचे एक पोस्टर या मिगेल अप्सरा दाराच्या रिलीज जावचे पुशे पुढे एक आर्टिकल या नॅशनल लेवल 2018 च्या एक 2 ब्रॉन्झ मेडल म्हाका या गिरमिटाच्या प्रमोशनाक न्यूज आतानी आयलेली ताजे प्रमोशनाचे या चित्रगुप्त म्हणून हास्य पात्र ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತೂ या मक्का महिला ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ मेळाला या 20 या मिगेला ಯಕ್ಷಗಾನ ताळमದ್ದळेच्या विषय या विंद्रा बिल कन्नड कन्वर्ट करून विंद्रा इलिमरी तजेक हाव इलिमरी जावनु केलेला या स्वप्न सारस्वत विश्व कोंकणी केंद्र ತಂಗೆला नाटक या मोनो ऍक्ट हेकड राजू आणि हेकड गिरिजन नायक त्या मस्त कडे केला मस्त ऑडिशन पुरा केला या मिगल स्विमिंग आज 2013 आज प्राइज सिल्वर मेडल या कुसाल दवसाल रियालिटी शोच्या स्टँड अप कॉमेडी या उर्बा या 8 भाषेंतू कोंकणी यूज झालेल्या या उर्बा आणि या मिगल फर्स्ट फॅन्सी हंत दकून मिगेला जर्नी स्टार्ट झालेला आणि हन्नी मिगेल फर्स्ट सर स्विमिंगाची मग एक स्विमिंग बेस क्रिएट केला म्हणून हन्नीची उमेश सर म्हणून गेला नाव हन्नी या कॉस्ट्यूम कॉटेज मॉडलिंगाचे छान एक फोटो या अप्सरा दाराचे बॅनर या अप्सरा कोंडा हक्का माउंट ब्लँक इंटरनॅशनल विनर ता या गोवर्धन कृष्णवेश करताना गोवर्धन पर्वत उकळला लेख या चित्रगुप्ता म्हणाले एक हास्य पात्र कॉम्पिटिशन अंत केलेला हवा मिगेल ग्रुप आवटू या सीपीएल कोस्टल वुड प्रीमियर लीग मला पूरा सेलिब्रिटीज जावन सॅन्डलवुडाचे ಒಟ್ಟು एक क्रिकेट लीग करचा तंता 2 वर्ष दकून खेळतास या नीने म्हणाल आल्बम सॉंग या रिलीज झाला हक नियरली 1 मिलियन व्ह्यूज आयला हांव सांगिलवरीची हंती म्हाका एक रोमॅन्टिक ऍक्ट आशिल्लो आणि मस्त हिट झाला आणि या इंग्लिशाच्या हिरो चाइल्डहुड रोल या देवेंद्र म्हणाल मुख्य पात्र यक्षगानांतो या 2 and Me म्हणून हांव सांगिलवरीची ताजे एक पोस्टर रिलीज झाला आता युट्यूबांतू या कराटे पयर गदगान जलाला स्टेट लेवल रिप्रेझेंटेड टूर्नामेंट हंतू अनफॉर्च्युनेटली म्हाका सिल्वर मेळाला 52 जन कॉम्पिटिटर्स आशिल्लीची म्हाका बिनी गोल्ड मेडल आसला नॅशनल सिलेक्ट जाता आशिल्लो आणि या कराटे रेफरी करचा 2 वर्स दकून करतास ताजेच एक पॉइंट्स दिवचा आणि या इंटर डोजोच पयली लास्ट इयराच्या आणि या वर्षाच्या सीपीएल कोस्टल वुड प्रीमियर लीग या वर्षी हांव खेळला आणि या पयर जनल पुजलोना मंगळूरांत आशिल्लो एक व्हड प्रोग्राम म्हणचे म्हळ्यार यांची पुजलोना संभ्रम फ्रेंड सर्कल तंत म्हाका एक या सन्मान जालाला आणि या दयानंद पै मम्मा लोट म्हाका अप्सरा कोंडा आणि अप्सरा दारांत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळाला या अम्मा लोटो म्हाका एक अप्पूगे मेळाला या आवई जासाच्या एक स्टील शॉट या म्हाका कोंकणी सांस्कृतिक संघातांनी अवॉर्ड दिलेला
या GSB कोडिकाला त्यांनी मग सान असताना मग अवॉर्ड दिन एनकरेज केलेला या किन्ना स्टेट हुकअप नाटकाचे तजी वेळो या आमगेल आवई जासा नाटकाचे या आवई जासा हज्जा फिल्माचे ऑडिशनाचे पिक्चर या 2012 अंतू मग फर्स्ट मेडल मिगेल फर्स्ट मेडल आणि मिगेल फर्स्ट गोल्ड मेडल या आवई जासाचे एक बॅनर मक्का या चक्रवर्ती सर आलोटू एक फोटो काढूक ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल त्यांनी मिगेल यक्षगान पळोवन इम्प्रेस जालेलीची आणि या म्हाका एक सेकंड प्राइज मेळल स्विमिंगान तो या मिगेल फर्स्ट यक्षगानाचे वेशू या संचारी विजय सर आलोटू मग गंधದ ಕೊಡಿ तो या ऍक्टिंग कोरच्या एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळाला या कृष्ण वेशू अंतू अर्जुनाक या तळे ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋರ್ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತळे ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ या ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ मॉडलिंग आचा या कास्ट्यूम काटेज बोर्ड अत्ते इथे तशी अस या मग ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ पुढे मग कवना वाचन अंती मग बरोनो इंटरेस्ट आयला या भोजराज वामंजूर सर तुम पुरे जन ಗೊತ್ತಶ ಪುರ ರಿನೌಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ या मिगेल फर्स्ट डान्स नर्सरी अंतू हाव फर्स्ट डान्स आणि अरविंद बोळार या पुरे जन ಗೊತ್ತಸ या कराटेच मिगेल स्टार्टिंग आचे ग्रीन बेल्ट असताना सान असतानाचे आणि मग कुक्कू विदाउट फायर ಅಂತ इंटरेस्ट अस मिगेल अम्मा लोट करते या बिग बाजार अंजलल कॉम्पिटिशन अंतू मग फर्स्ट प्राइज मिळाला मस्त कडे पार्टिसिपेट केला आणि तुम पुरे जन ಗೊತ್ತಶ पुरे आणि शिवध्वज सर कन्नड ऍक्टर हंगे लोट गंधದ कुडी ಅಂತ ಅವ केला या ब्राह्मणाचे मिगेल स्कूलाचे एक फॅन्सी ड्रेस आचा या स्विमिंग अंतू मग लास्ट मिगेल मेडल या अप्पे टीचर 100 डेज जताना तजे एक अवॉर्ड आणि या विंद्रा इली मरीच्या या वे कवना वाचना सेकंड टाइम आणि या मिगेल फर्स्ट प्रेस मीटिंग सो या एक स्पेशल मोमेंट असेल मग या सुमा सौरभ अवॉर्ड मिळाल मक्का या मैंद द्विविध म्हणून हावे कॅरेक्टर केलेलं मंगडाला यक्षगान अंतू या ऑलिंपियाड मॅच मग अंतू नॅशनल लेवल मॅच अंतू 90% मिळालो गोल्ड मेडल मिळाला या स्विमिंग आचेची ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡ್ जातारे आणि हन या कलाटे ब्लॅक बेल्ट जाताना आणि या मिगेल किशोर सर मध्यंत शिरीची हन्नीची मग एनकरेज करू हंगेल निमित्ती हाव ब्लॅक बेल्ट तर पोच म्हणून हाव हेम्मेन संगीतात या मिगेल स्काउट अँड गाइड्स आचा या कोडिकल फ्रेंड सर्कल आता मग एक सानस्तन हॉनर दिवर मग एक एनकरेज केलाला ये संजू सॅमसन राजस्थान रॉयल ಅದಕ್ಕೂ ಅತ್ खेळतशीर क्रिकेटर तुम पुरे जन ಗೊತ್ತಶ ಪುರ मग चेतन आंटी त्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिलाला मिगेल योगा टीचर अंक मेळ सूचक मग केरला ओरनु स्पेशली या अप्सरदाराच्या एक पोस्टर या आमगेला प्रोग्राम प्रतिभा लोकाच्या आकाशवाणीच्या या एक फिल्म शूटिंग आचे एक पिक्चर या सेलिब्रिटी फॅशन शो देसी वॉकाचे एक या एक अप्सरा कोंडाचे एक स्टिल शॉट ती मिगेल बहिणी तंतू आणि या गंधದ कुडीच्या एक हाव एक मुख्य रोल केला तंतू संतोष शेट्टी सरान डायरेक्ट केलेला हे राईट बॉक लेफ्ट मिगेल सेकंड तुळू मूवी या मग सालू मರದ तिम्मक्का एक त्यांनी एक प्रोग्राम मेळलीची तो संगेलोटे का आणि कोंकणी लोकोत्सव त्यांनी मग एक हॉनर दिवनो मग मस्त एनकरेज केला हन्नी या मिगेल अन्ना लोट फर्स्ट मॉडलिंग केलेला असल कैकुल म्हणून या मस्त एपिसोड्स अंतू V4 अंतू टेलिकास्ट झाला मस्त ಅಂತ आणि या मिगेल पुरा अचीवमेंट्स मागीर ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 वर्ष पुढे आणि या कॉमेडी प्रीमियर लीगाच्या त्यांनी हॉनर केलेला या वरुणा म्हणून हाव एक रोल केलेला या विंद्रा पिलांतो अनेक रोल या कराटे हाव स्टार्ट करताना फर्स्ट व्हाईट बेल्ट या मडिलो सन्मान मिळाला जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती या आकाशवाणीच्या लायजल तू फोटोज हाडलेले नातल्यारी 14 वर्ष प्राय री इतली सान प्राय री इतली पुरा करता म्हणून जस्ट ऐकून नमगतले उणे मकायचले री वैवा म्हण दिसतशिले फोटोज पळोवन आनी नंबुया आनी अशी कोर येत एक आजचे एक 24 आवर्स आमगेल दिसान तू कितली पुराय आम्ही कोण घेवे तमळा एक तू प्रूफ कोण दाखयला हा आणि मिगेल अपकमिंग रिलीज मूवी सांगितलं हो खंडित मिगेल अपकमिंग रिलीज मूवीज टी मागीर मेलोब मायावी मागीर राळा मळल वेब सिरीज मागीर आल्बम सॉंग अनुतीर्ण पुरजन पळयाचे आणि नम्मूर कुडला म्हणून एक तंतु हिरो चाइल्डहुड केला त्यावे पळयाचे तुम पुरजन
ओके सो इतली पुरे कोर न्हू घरकडे येताना अम्मा म्हाका भूक लागला म्हणताना कसं खाऊ का म्हण दिसते चड मक्का पनीर रोल आणि मिगेल अम्मा पिझ्झा करचंत एक्सपर्ट हा, सो मिगेल अम्मा पिझ्झा कोण दिता मस्त वाला वार एक मला पिझ्झा हार्म गिविंग फूड ना वय वय ताका महिना एक वेळा अम्मा म्हाका पिझ्झा करता करता तशीची उद्दा पिवची जो नीद जो हे पुराय कशी मेंटेन जाता इतली शूटिंगा मध्ये तानी उद्दा पिवची पडरी उद्दा पित्ताव नॉर्मली 7 to 8 ग्लास पित्ताव आणि नीद ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಜತ್ತ ಕೆಲವಳ ಮಿಗೆಲ ಅಮ್ಮ ಮಳ್ತಾ 8 hours कंपल्सरी म्हणून 8 hour निदोच्या जायने जला दनपारी निदाता ने जला स्लीप बॅलन्स करता आणि फूड डे मेंटेन करता व तशी मक्का फिटनेस कसले प्रॉब्लेम दिना हेल्थाक सो अशी असताना आता सोशल मीडिया मस्त इंस्टाग्राम फेसबुक हे पुराय अंत पेजेस असकी तुमगेला फेसबुक इंस्टाग्राम दोन दिवस फेसबुक मिगेला हँडल मिगेला अम्म करता इंस्टाग्राम हाव करतस ओके सो कसं आणि मुकारी एक इतली पुरा शिकून झालंय आणि मुकार कसं शिकू का म्हणून लिस्ट की आणि आता कशी एक्झाम टाइम म्हाका आणि मुखारी समर हॉलिडेज हांव बॅडमिंटन सोडल मध्ये तू म्हाका बॅडमिंटन मला मस्त इष्ट म्हाका ते कंटिन्यू करका म्हणून आणि म्हाका किक बॉक्सिंग आणि बॉक्सिंग शिक्का म्हणून आसा सो आणि काही लिस्ट असं इतली पुरा कोर आणि एक 2-3 शिकचित असं एक इंटरेस्ट असतं सार्थकाक आणि फ्रेंड्स कशी मॅनेज करता मला फ्रेंड्स असताच पुरायच्या आणि त्यावेळी आम्ही चड फेमस म्हणली कुठले चड फ्रेंड्स असताची सो फ्रेंड्स म्हणली कुठला फ्रेंड्स मस्त असायची जलरी स्कूलान तू फ्रेंड्स कशी टाइप हेल्प करते म्हळ्यार हांव स्कूला बी ಏನಿ ಜಲ म्हाका नोट्स आ ರೀತಿ हेल्प करची आणि जला म्हाका खंयचे जो सम मॅथ्स जो खंयचे जो अर्थ डाउट अर्थ जाणी जल्यार म्हाका हेल्प करची ಕೆಲವು वेळा शूटिंग 4-5 दिवस असता तेन्ना पुरा म्हाका येवचे जायना तांणी हेल्प करका ना वा तशी हेल्प करताची मागीर मस्त फ्रेंड्स आसाची एनकरेज करताची सो क्राउड आता बाहेर वताना एक फॅन्स मेळचे मस्त पळोवन आनी असल्यार तांणी येताची सार्थक आयला म्हणून सो तशी कशी फील जाता त्या प्रयत्ना तशी काय ना बा हाव आतानी के सान या प्रोग्रामा नावावरी हाव यानी के सान कळलं हावरी मस्त तितले काय होड जायनी जलरी ಕೆಲವು ಮೋಲಾನ್ ಪುರ ಜರ್ನಿ ಅವನು ಸೆಲ್ಫಿ ಪುರ काढच्या त्या पुरा पळयताना खुशी जाता एप्रिशिएट करताची मस्त सो इतली पुरा काम करताना आता फिल्मान त्यांनी काम करताना तुका एक अर्निंग्स तुका एक पेमेंट म्हणून मेळटा सो ताजेन कसं करचे खंयचे असो ड्रामा फिल्मांत खंयचे जो पेमेंट म्हळ्यार मिगेल पेरेंट्स त्या बँकान तो मिगेले कॅन चॅम्प म्हणून कॅनरा बँकान अकाउंट केला तांतू त्यांनी घालताची त्या 18 years तर विड्रॉ करू जायना म्हाका सो त्यांनी त्या फ्युचर एज्युकेशन हेल्प जावची की खंयच्यान तुज्या हेल्प जावचो सो त्या सेव्हिंग्स कोण दवरला कसले खर्चाक म्हणून सो एक लायक विषय तू होड जाव न्हू तुगेल विंगड फ्युचर प्लॅन्स कसले म्हणजे इतले जाता एक्टर जाव का म्हणले की विंगड कसले थिंक म्हाका ऑन्ट्रप्रिन्युअर जावका म्हण आसा ताका हांव आत्तां दाखून ಸ್ವಲ್ಪ प्रिपरेशन म्हण एक अशी बेस सेटअप करता ಸ್ವಲ್ಪ आणि एक वेळा 10th जावो 10th एक पुरा एक बेस नवा म्हाका आनीक कन्फ्युजन आसा हांव CA करची की इंजिनियरिंग करची की म्हणून त्या एक वेळा 10th जाता हांव त्या एक वेळा एक माइंड सेट दवरून घेता मागीर फिल्म कराटे मागीर त्या फिल्म कराटे यक्षगाना आणि फोटोग्राफी मिगेल अन्ना लोट हांव फोटोग्राफी आत्ता शिकतेस हांव कॅन्डिड फोटोग्राफी करता फंक्शन वता एडिटिंग करता आणि फोटोग्राफी अकाउंट्स पुरा हांव अन्नान हँडल करता त्या वेळी मिगेल एक हॉबी जावन हांव होड जावच तर कंटिन्यू करता म्हण आसा ऑन्टरप्रिनर जाव का म्हणल्यार ताजे खातीर तू कसं पळयतास आता हांव आतां शार्क टँक म्हणून मिगेला टीव्ही पळोवचे तितलो टाइम मेळना मेल्ल्यार खंय ट्रॅव्हलिंगा जो वतना युट्यूबार शार्क टँक पळोवचे की खाण खाताना शार्क टँक पळोवचे आयडियाज गॅदर करचे आतां ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ येतस म्हाका सायन्स ಸ್ವಲ್ಪ इंटरेस्ट येतस तशी स्क्रीन टाइम घेवचेस की मोबायलार पळोवचे ते म्हणून टाइम मेळतो ताचे खातीर पुरा टाइम ट्रॅव्हलिंगा पुरा फिल्म लॉंग डिस्टन्स बँगलोर वचचे पुरा टाइम मेळटा मागीर केलो वेळा खातान पुरा ಸ್ವಲ್ಪ टाइम स्पेंड करता अम्माय काय म्हणलें ते म्हळ्यार त्या करता विंगड टाइम मेळना म्हाका सो आनी कसले सांगूस की आमगेल विक्षकांक म्हळ्यार आमगेल आतां मोस्टली चड पळयतलेची एक इन्स्पिरेशन मेळटा तांकां आनी कसले सांगूस म्हण जाल्यार सांगू येता ना जाल्यार
आम्ही हांगा एंड करूया वय पुरो जन कसल कर मला पेरेंट्स सांगता सुरू आहे का तांगेल चेडवा वैरी फोर्स घालून तुम्ही त्या काम करू नका कसल जो तक फील्ड इंटरेस्ट ना तक म्हळ्यार शिकची इम्पॉर्टंट वय ज्याला खंयची जो फील्ड इंटरेस्ट आस की तक एनकरेज करेची चेडवाक मिगेर आनमान म्हाका एनकरेज केलें निमित्ती हांव ह्या पोझिशनार आसा बिनी म्हाका तांणी कर नाशें हांव हांगा तर पोवचेक साध्य ना ताका तुम्ही तुमगेल चेडवा एनकरेज करेची आणि चेडवा तशीची आनमाला पुरा तुमकां जी फील्ड इंटरेस्ट आसला रिक्वेस्ट करेची तुम्ही वयता फील्ड हार्ड वर्क करेची आणि सक्सेस पोवची ಖಂಡಿತ 100% ರೈಟ್ एक इन्स्पिरेशन येवन सार्थकाली एपिसोड पळोवन तुमकां पुरा इन्स्पिरेशन येवन तुम्ही मुखार सून खंयचे एक टॅलेंट तू वयर पावलेची म्हण जाल्यार खंडित सार्थकाक स्टुडिओ ओपन हे सार्थक जालें म्हण लागता सो हांगे येवन आमगेलो पुरा एक्सपिरियन्स शेअर करून कशी आमी आमगे लायफान टाइम मॅनेज करूं म्हणाले आमकां मस्त पुराय कळ्ळें सार्थकाल निमती सो हाका एक व्हड धन्यवाद आई लेका हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ आनीक उलोवच इश्ट पळयता हांव सुरवेक गणेश भट मामाक थँक्यू म्हणटा म्हाका ह्या प्रोग्रामाक रिकमेंड केलेल्याक मागीर शकुंतळ माय आनी सोमा माय म्हाका ह्या प्रोग्रामाक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक आनी तुमकां वंदन माय इतलो ब्युटिफूल जावन मुगेले इंटरव्यू घेतिल्याक म्हाका मस्त खुशी जाला आनी पुरा क्रिवाक एंटायर क्रिवाक मुगेले धन्यवाद ओके थँक्यू सो मच सार्थक ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्युचर थँक्यू